मांद्रेच्या जुनसवाड्यार नवे पुलीस स्टेशन जाता, पूण इमारत नवी न्हू। सायक्लोन शेल्टर होमाची खूप वर्षा बंद असलेली इमारतच पुलिसांक दितले। हरमलचो आउटपोस्ट बंद करतले, ते बदला तुया नवो पूण टेम्पररी आउटपोस्ट येतलो। मांद्रेच्या पुलीस स्टेशनाक गरजेचे पुलीस बळ मेळटले असो विश्वास आमदार जीत आरोलकारान उक्तायला। पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट। हे माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता ते सायक्लोन शेल्टर होम म्हणून केल्लेले 2020 केल्लेले। मागीर हे 21 हेचे उद्घाटन बी जाले आणि उद्घाटन जाले, CM बी सगळे येवन गेले, उद्घाटन बी जाले आणि म्हाका दिसता त्या दिसा पासून उद्घाटन जाले आणि त्या दिसा पासून ही बिल्डिंग जी बंद करून दवरल्या, कुलूप लायलेले आसा ते अजून मेरेन तशें आसा। आता ह्याच जाग्यार पुलीस स्टेशन येवपाचें, पुलीस स्टेशन आशव्या व्हरपाचें जालें आणि आता परत तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा आणि अप्रूव जाल्लेलें आसा की ह्या शेल्टर होमान पुलीस स्टेशन येवपाचें आसा। आता प्रश्न दोन उरता। एक आउटपोस्ट हरमल आसा, हरमला आतां कितलींशीं वर्सां आउटपोस्ट आसा, त्या पुलीस स्टेशनार वचपाक वाट ना, तेची कोणी हेच केली ना, विचारपूस केलीच ना। आणि आता पुलीस स्टेशन हांगासर नवीन म्हणजे हांगा PI बी सगळे बरे आसतले। आता ते शिफ्ट हांगा करतले काय ते आउटपोस्ट म्हणून परत थंय दवरतले, कारण थंय वचपाक सुद्दां मेळना। हरमला जे आउटपोस्ट आसा थंय वचपाक सुद्दां मेळना अशी परिस्थिती आसा। आणि हे हांगासर जर फुल फ्लॅश जालें जाल्यार हांगासर परत PI बी नवीन स्टाफ बी जाय पडटलो। एक म्हाका मजा दिसता सरकाराची आणि ह्या डिपार्टमेंटाची, हांगा पुलीस स्टेशनार पुलीस ना, प्रोटोकॉलाक जाय ते सुद्दां पुलीस खंय मेळना। म्हाका दिसता अशा खुबशे हांकां पुलीसच ना, ज्या जाग्यार जाय पण पुलीस हेंचे कडेन ना। आता CMाक जर विचारी जाल्यार CM म्हणटलो आतांची नवीन बॅच येतली तेतूंतल्यान आपण दितलो बी अशें कितें तरी सांगून व्हरतलो। ही बिल्डींग डिझास्टर मॅनेजमेंटाची बिल्डींग बांदली खरी, पण तुम्ही पळयता हांगा कशें काम केल्लेलें आसा ते। हांगासर हे जे हे आसा उदक रिलीज जावपाक जे चॅम्बर आसा ते चॅम्बर फुटलेले आसा, म्हणजे कसल्या क्वॉलिटीचे वयर हे घातलेले आसतले ते पळया। आणि अशेंच जर काम जर हे बाकीचे ह्या बिल्डिंगेचे आसात जाल्यार ही बिल्डींग मोडपाक म्हाका दिसता वगत लागचो ना कसो दिसता। म्हणजे सरकार कशी कामां करता ती पळया। नव्या पुलीस स्टेशनाचेर आणि तेतून येतल्या स्टाफाचेरय थळावो आमदार जीत आरोलकार उलयलो। तेच बरोबर हरमलच्या आउटपोस्टाचे भविष्यही आरोलकारान सांगले। सो एंटायर प्रोसेस करून आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पर्सनली लक्ष घालून आमच्या रिक्वेस्टाचेर त्यांनी पर्सनली फॉलोअप करून आज सक्सेसफूल जाल्यात। आमी नोटिफाय करपाक तर आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशन आणि बेगिनात बेगीन ह्या 8-10 दिसांनी इनॉग्रेशनूय तेचे जातले। जेन्ना पेडण्या पुलीस स्टेशन जेन्ना सुरवात जाल्ली तेन्ना विलेज वायज स्टाफ एलोकेट करतात, तांकां पुलीस स्टेशन दितात। तेंचो जो स्टाफ आहा पुलीस स्टेशनार तो कमी जातलो आणि हांगा शिफ्ट जातलो, म्हणजे तो हांगा शिफ्ट न्हू, स्ट्रेंथ आहा ती हांगा शिफ्ट जातली। जो विलेज वायज स्ट्रेंथ आसता, खंयच्या पुलीस स्टेशनार ज्या ज्युरिडिक्शनान पडटा त्या विलेज वायज कितली स्टाफ लागता ते पयलीं मेन्शन केले गेले वयता। तो ताका लागून जे विलेजीस आउट जाल्यात तेंचो स्ट्रेंथ आहा पळय तो हांगा शिफ्ट जातलो। पळय तो आउटपोस्ट आनीक उरचो ना, कित्याक देगेकूच पुलीस स्टेशन येयल्या पण आउटपोस्टाची गरज ना। आता आमी पुलीस स्टेशनाचेर केरी, पालये, हरमल, मांद्रे, मोरजी, आगरवाडे, चोपडे, पार्शे, तुयें हे इतले गांव मांद्रे पुलीस स्टेशना अंडर घेतले। विरनोडा थोडोसो भाग आहा म्हणून तो पेडण्याक दिला। सो आता हे सगळे विलेजीस आसतना जेन्ना मांद्रे पुलीस स्टेशन आहा तेन्ना आउटपोस्ट थंय गरज ना, आउटपोस्ट आमी तुयेन घेतला। सो तुयेन कित्याक तुयें आनी पार्शे हे 2 गांव आउटपोस्टा अंडर येतले। कित्याक लागून आयज IDC आहा, IDC वाडत आहा, इलेक्ट्रॉनीक सिटी येतले, म्हणजे डेव्हलपमेंट जाता, थंयसर स्थानीक येतले, लेबरर्स येतले आणि हांगासर हांगाच्यान मांद्रे ट्रॅव्हल करप डिफिकल्ट जाता। सो ताका लागून आउटपोस्ट आमी हांगा टेम्पररी आता सद्या सुरवात करतले तुयेन, पूण इलेक्ट्रॉनीक सिटीन ऑलरेडी आमकां थंयसर प्लॉट आमकां डिमार्केट केल्लो आहा आउटपोस्टा खातीर। सो परमनंट आउटपोस्ट थंय इलेक्ट्रॉनीक सिटीन थंयसर येतलो, पूण सद्या जो पर्यंत ते रेडी जायना तो पर्यंत टेम्पररी आउटपोस्ट आमी तुयेन इमिजिएटली स्टार्ट। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर।